मोपा हायवेचे काम सुरू जायत सावन पेडणे वाठारात अपघात सुरूच आसात। पेडणे मतदारसंघाचेर सरकाराचे आणि मंत्री आमदारांचे लक्ष आसा काय ना, काय पेडणे वाठारात अपघात चालूच उरतले आणि सरकार फकत बळींच्या फॅमिलीक कॉम्पेन्सेशन दीत रावतले असो प्रश्नांचो भडीमार मिडियान पेडणे भाजपा मंडळाच्या अध्यक्षाक केलो। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। पेडणेच्या भाजपा मंडळान शुक्रारा पत्रकार परिषद घेतली खरी, पूण पत्रकारांनी उलटे प्रश्न करून अध्यक्ष तुळशीदास गांवसाक शेळो घाम काडलो। पेडणे सुकेकुळण वाठारांत जाल्ल्या अपघाता वेळार थंय आशिल्ल्या थळाव्या लोकांचेर पुलिसांनी एफआयआर नोंद केले, पूण थळावो आमदारूय थंय आशिल्लो, ताचेर एफआयआर कित्याक नोंद जावंक ना असो प्रश्न पत्रकारांनी विचारतकच पेडणेच्या भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष तुळशीदास गांवसान परत परत पत्रकारांक एफआयआराचो अर्थ समजून विशयांतर करपाचो बरोच यत्न केलो। ऐकात। ऍक्सिडेंट जालो, लोक जमले, लोकांचेर 10-12 लोकलांचेर केशी फायल केले, 200 लोकांचेर केशी फायल केले, तेन्ना थंय आमदारूय आसलो न्हू, आमदाराचेर एफआयआर ना कित्याक? आमदारूय आसलो न्हू, अडथळे हाडपाक सगळे जाल्ले तशें म्हणया जालें न्हू। ते केशी फायल करपाक भाजप मंडळ म्हणून लोकल म्हणून तुम्ही काय पुढाकार घेताले? जे लोकलांचेर केशी फायल केल्या, जे लोकांक सहानुभूती दिवपाक गेल्ले, तो त्याचो एक चुलतो काका हे आसलो, पुतण्यो आसलो, पुतण्याचेर सुद्धा केस फायल केली। आता जी एफआयआर केला पळय ती पुलिसान केल्ली आसा न्हू, आणि आमदारान ऑलरेडी इट्स अ प्रोसेस। एफआयआर म्हणल्यार कितें? फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट, बरोबर? आता रिपोर्टान तुका खबर आसा बाबा हे लोक जे आसा पळय ते थंय आपले मदत करपाक येयल्ले, सो तेंचे काय जावचेच ना। एफआयआर जो आसता पळय हो पुलीस यंत्रणा एफआयआर रजिस्टर करता, बरोबर? आता जेन्ना एफआयआर करतले पळय तेंका जेन्ना थंय कळटलें बाबा हे जे लोक आसा पळय हे लोक थंय त्या लोकांक मदत करपाक येयलेले, आनी हे तेंचे हांगा जे तूं आज म्हणटा पळय तेंका थंय कांय तेंका त्रास ना न्हू, दे विल कम आउट क्लीन। तुम्ही मदत करतले काय म्हणटा? त्यांची नावां काडपाक त्यांची मागणी आसा, विविध जे विरोधक आसा ते मागणी करतात की त्यांका विनाकारण त्याच्यात गोवले एखादो व्यक्तीचे कुटुंबियाचे किंवा एक शेजारी म्हणा, शेजार धर्म म्हणा, अपघाताच्या स्थळी त्या मनशाक पळोवंक वयता, डेड मृत्यू झाल्यानंतर, पण ते योग्य आसा तेंचेर नका ते सेक्शन तरी हांव तुमकां म्हणटा तुम्ही ऐकून घेना, हांव कितें म्हणटा पळय तरी एफआयआर केली पुलीस यंत्रणेन पळय इट इज अ फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट, बरोबर? त्या रिपोर्टान तेका जर कळटलें बाबा ह्या लोकांचे कांयच चूक ना, बरोबर? हे ते आपल्या मत ऑटोमॅटिक कम आउट क्लीन। आणि आमच्या आमदारान तेका सांगलें यंत्रणेक की तुमचो तपास तुम्ही बऱ्या रितीन करात, जे तुम्ही एफआयआर केला पळय ते तपास करा, आणि थंय तुमकां काय मेळचें ना ते विल कम आउट क्लीन। नसतल्यांची नावां कशी काय येयली हो मुद्दो आसा, आणि काय ना दोग जाण ना न्ही, तेंका काय त्रास ना न्हू, पळय कशें एफआयआर केलीच कितें नसताना? ऐक तरी एफआयआर कोणे केली? ही पुलीस यंत्रणेन केली, बरोबर? थंय जर कांयच जर ना जाल्यार ते कम आउट क्लीन न्हू। आम्ही ऑलरेडी आमच्या आमदाराक सांगला, आमदार उलयला आपल्या तरेन प्रयत्न केला ऑलरेडी। सुकेकुळण वाठारांत जाल्ल्या अपघाता वेळार आशिल्ल्या थळाव्यांचेर केल्यात तशी एफआयआर आमदार प्रवीण आल्लेकाराचेरूय करची अशी मागणी विरोधक करतात, अशें पत्रकारांनी सांगले। तेन्ना तुळशीदास गांवसान परते पत्रकारांक एफआयआराचो पाठ पडयलो। ऐकात। विरोधकांची मागणी आसा की ज्या तरेन जे 10 लोकांचेर आणि 200 लोकांचेर केशी फायल केल्या त्याच पद्धतीन आमदाराचेर सुद्धा केस फायल करची अशी त्या दोन्ही विरोधकांची मागणी आसा। तेंचेर तुमचे उत्तर कितें? तुका सांगला मरे तेंचेर ते एफआयआर केल्या पळय ही पुलीस यंत्रणेन केल्या, बरोबर? आता पुलीस यंत्रणेन दिसता समजा की बा आमदार बाबा त्या हेतून आसलो तेचेर जावंक जातले एफआयआर न्हू, पूण आतां कशें एज पर द पुलीस ऑफिसर तांकां दिसता की बाबा ह्या ग्रुपान तो प्रसंग केलो तेंचेर एफआयआर घातल्या न्हू। सो एफआयआर म्हटल्यार कितें? इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट करप, फाल्यां जर तो रिपोर्ट केलो कळ्ळ पळय तुमचे तेंचें कांयच ना जाल्यार कम आउट क्लीन, भितर भायर सरतले न्हू। तशें आहा मरे ते कळ्ळें कितें म्हणटा ते थंय जमाव जाल्या नंतर पुलिसाक बरें दिसलें की ह्या लोकांनी मातशें जमाव केलो वा कायद्यान अडथळो हाडलो कितें ते तेंचेर एफआयआर केली। फाल्यां एफआयआर केल्या नंतर रिपोर्ट केल्या नंतर कळटलें बाबा की हेतून एखादो कांय सहभाग नासलेलो किंवा ह्या लोकांचो कांयच चूक ना, तेंचेर कांय फुडें कारवाय जावची ना। धारगळ सुकेकुळणात फाटल्या सप्तकांत जाल्ल्या अपघाताक लागून बरोच वाद जालो। पुलिसांनी बेगुन्यांवकारांच्या आड एफआयआर केले, आरोपी ड्रायव्हराक अटक केलीच ना। पेडणेकारांक हे अशेच अपघात उक्त्या दोळांनी पळयत रावचे पडटले काय कितें? आनी हो भाजपा सरकार अपघातांत बळी गेल्ल्या लोकांक फकत कॉम्पेन्सेशन दीत रावतलो काय कितें? अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्यांक आनी अपघाताचेर आळाबंद हाडपाक हातपाय हालयतलो काय ना, अशें एक न्हू तर अनेक प्रस्नांचे भडीमार पत्रकारांनी तुळशीदास गांवसाक केले।
ऐकात. आतापर्यंत 22 लोक मेलेले असतात त्या संपूर्ण रस्त्याचेर, पण आतापर्यंत मुख्यमंत्री सोड की हांगासल्या खंयच्या आमदारान सुद्धा एक जाब विचारले आणि त्याचेर खंय तरी एक्शन जाली त्या कंपनीचेर अशें खंयच दिसून येवंक ना. सो त्यामुळे आमच्या पेडण्यातले लोक थंय मराप आणि तांकां कॉम्पेन्सेट करप इथपर्यंतच कार्य रावतले. ना ना हे अशें जावंक जायना. हेका आमी हे दुःख व्यक्त करता, पूण आमचो आमदार हेचे काळजी घेतलो आणि आमीच त्या काळजी घेतले की हे गोष्टी परत नंतर जावचे ना. ह्या बद्दल आमी तितकेच जबाबदारीन काम करतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.